कॅबिनेटाचेर बट विदाउट चीफ मिनिस्टर. कॅबिनेट विदाउट चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टराचें आमी सेपरेट उलोवया. कॅबिनेट विदाउट चीफ मिनिस्टर टॉप 3 बरो हांसलो तूं. हय विदाउट चीफ मिनिस्टर. सो हरशी कॅबिनेटान चडशे मुद्दे इवन हावजान भितर मुख्यमंत्रीच मांडटा. सो मंत्र्यांचो इंडिव्हिज्युअल परफॉर्मन्स इंडिव्हिज्युअल त्याच खातीर हांवें सीएमाक सेपरेट दवरलो. जे पद्दतीन मंत्र्यांनी आपले आपले डिपार्टमेंट डिफेंड करपाक गेले पळय न्हू, आपल्या खात्याचो सारको परफेक्ट अभ्यास करून वा दुसऱ्याची हेल्प नाका आसली रिप्लाय करपाक, असे थोडेच मंत्री आहा जितून सुभाष शिरोडकार आहा जे आपल्या खात्याचो परफेक्ट अभ्यास आनी ताचो रिप्लाय 3 नंबराचेर कोण आसलो. रोहन आहा, विश्वजिताक आपल्या खात्याचो कंप्लीट अभ्यास आसलो, आलेख सिक्वेराक आसलो. आता फक्त वयर सकयल तेच सांगपाचें ना. दॅट इज द टास्क. लौकीक 3 नंबराचेर कोण? हूम आर यू प्लेसिंग ऑन नंबर 3? 3 नंबराचेर दवरपाक गेले जाल्यार केदो पॉज रे. 3 नंबराचेर दवरपाक गेले जाल्यार सुभाष शिरोडकराक 3 नंबराचेर दवरपाक जाता. पण ताका तेजे विशय तितले येवनासले. ताजो एक डिमांडा वयलो रिप्लाय आनी 1, 2, 3 अशे प्रश्न स्वताच्या खात्याचो अभ्यास बरो आसलो. तेणी ताजो रिप्लाय बरो आसलो. चड विशय येयल्यार ते टुरिजम डिपार्टमेंटाचे क्वेश्चन आवरा वेळार इवन तेजे डिमांडा वेळार खूब जाणांक कितें टुरिजम इंडस्ट्री खुबशे जाणांक लागता. आमदार खुबशे इंडस्ट्रीन आहा, तेंचे बिझनेसीस आहा. सो तो विशय लागता तो टॅक्सी हे बिझनेस हॉटेल सगल्यो गजालीचे विशय जे आहा ते तेजे डिमांडा वेळार चड डिस्कस जाले. ती मेजर इंडस्ट्री. सो रोहनान चो आपल्या खात्याचेर कंट्रोल आहा. सो नंबर 2 रोहन खंवटे म्हणटा. रोहन खंवटेक दवरपाक जाता. आतां उरले हांवें जे डिस्कस केले ते विश्वजिताक आपल्या हेजो अभ्यास आसा, पण विश्वजिताची आमी जर फूल हे पळयलो सेशनाचो परफॉर्मन्स, तेणी आपली 4 बिलां विथड्रॉ केली. रिप्लाय वेळारूय तेजो रिप्लाय तितलो फॉर्म असो नासलो. पण दुसरे आलेक्स सिक्वेरा जे आहा तेजी आपलो रिप्लाय दितना तेजो रिप्लाय बोरींग दिसलो आयकोपाक, पण तेजो परफेक्ट हेका धरून नासलो, तेज्या डिपार्टमेंटाक धरून नासलो, कायद्याक धरून नासलो. तेजे क्वेश्चन आवरा वेळारूय रिप्लाय जे आमी पळयले ते एक आमी आमचो क्वेश्चन पळयलो रिवर नॅशनलायजेशनाचे. एके पॉयंटाचेर आख्खो क्वेश्चन आवर जो बोळा जावपाचो आसलो तो तेणी नाच केलो. म्हणजे असो कंट्रोल आशिल्लो एक मंत्री आहा, हुशार मंत्री आहा, ताका आमी मंत्र्या भितर वयर धरपाक शकता. सो व्हेरी इंटरेस्टिंग लायनअप लौकीक. नंबर 1 इज अलेक्स सिक्वेरा, नंबर 2 इज रोहन खंवटे आणि नंबर 3 इज सुभाष शिरोडकार. व्हेरी इंटरेस्टिंग नंबर्स लौकिकान दिल्यात. जोयल बाब, नाव आमी पयलीं 7 जाणांची परफॉर्मन्स डिस्कस केले, मागीर उरिल्ल्या 20 जाणांची केले, आनी आतां आमी परत ना आतां 11 जाणांची करता आमी एकट्याक कुशीक दवरून. So on top of the list, Pramod will be Movin Gudino. Movin Gudino on which number? On number 1. Number 1, okay. Number 1, okay. Because for the simple reason, I'll tell you why. Yeah. Because he was facing so much of questioning on various issues, very critical issues. Yeah. And I think he's come out very clear, and he said what he had to say. Without any strings attached, without any dodgy terms and all of that, he was very clear in his discourse, and he was right bang on the target. So he was at number 1. Again, Subhash Shirodkar has been a very seasoned minister, and he again was clear, and he's done a lot of work. He was very convincing. In fact, he got applauses from even the opposition benches and other members. He's doing a good work. Good work. Surprisingly, Pramod, at number 3, I'll put 2 people at number 3. I'll tell you why. Okay. Now there are these 2 members face so much of pressure and so much of questioning. There are so many, and they took the longest time to come out of that. Yeah. Okay. Rowan County on tourism was facing a lot of heat on issues, various issues, and he was being questioned left, right, center. Same was the case with Govind Gowde, with Art and Culture Kala Academy coming into the picture and all. And तेणी येद्दे व्हडले भाशण केलें over an hour and a half or something like that. Late in the night they were talking and everybody was listening. And at the end of it, opposition were wondering, अरे प्रश्न क्या था? So practically wearing them out. Yeah, wearing them out, tiring them to an extent that they have forgotten the question, and everybody wanted, okay, Baba, stop it. I mean,
that's a skill by itself. So at, number three. three, there are two people, Rohan Kaunte and Govind Gowde. रोहन खवटेंकर व्हेरी इंटरेस्टिंग हे चॉईस जोहेल हाजेर आमी येवया आतां पांडुरंग बाब टॉप 3 आता म्हाका दोन दोन सांगशीत हा तूं मागीर टॉप 3 टॉप 5 करता दोन एकूच आहात लास्ट 3 नंबराचे दोग जाण आसात जाला प्रमोद कितें फुडल्या एक 7-8 दिसान काय राजकीय उलटा पलटी जाव येता सो आमी हांगा नंबर लायतले आनी तेंचे नंबर येत बीन केअरफुली हांव अशें काय म्हणपाक शकना की हाजो वास्तवा कडेन कांय संबंध ना म्हणून हाजो वास्तवा कडेन संबंध आसा सो हांव कितें करतलो 3 नंबराचेर हय सुभाष शिरोडकर आणि गोविंद गावडे दोनूय फोंडा येतले आणि तांच्यांनी दोगांयनी बरें हें केलां उत्तराय बरी दिल्या हय बेश्टेच एग्रेसीव जायनात सुभाष शिरोडकर तर एकदम म्हणजे व्यवस्थीत सामको डिसिप्लीन हितून हय. तो म्हाका दिसता की 3 नंबराचेर तांकां हें करूं शकता 2 नंबराचेर रोहन खवटेचेर जरी इतके वार जाले ऑपोजिशनान त्यांनी आपलो आवाज वाडयलो अनेक वेळाचेर पूण तो एक तोल आसता तो ते करूंक दिवना हेंच्यांनी आनी सगळे बरे हें केले रोहन हय दोन नंबराचेर. बरें टॅकल केलो विरोधका कडल्यान जो मारो जाय आशिल्लो प्रश्नांचो तो ताणें बरो टॅकल केलो म्हणून म्हाका दिसता की ताका आनी पयल्या नंबराचेर जशें म्हाका दिसता लवचिकाने एग्री जालो की खंय सो म्हाका दिसता की आलेक्स सिकेरा जो आसा हय. न्ही सिनियर आसात मिनिस्टर पूण तेची उत्तरां दिवपाची पद्दतूय तशी आसा तो तोय बेश्टो असो बेश्टो एक्सायट जायना हय सो म्हाका दिसता की पयल्या नंबराचेर आलेक्स सिकेराक आमी दिवं येता सो व्हेरी इंटरेस्टिंग हांव आतां एवरेज काडटालो सगळ्यांचे धरून जाल्यार रोहन खवटे अलेक्स सिक्वेरा आनी सुभाष शिरोडकार इज द एवरेज व्हेरी इंटरेस्टिंग रोहन खवटे सुभाष शिरोडकार अलेक्स सिक्वेरा हे टॉप 3 भितर ह्या पॅनलाचे आर द चॉयसीस बाकीच्यांची नांवां एक कडेन अशी फिगर जातात बट दीज आर 3 प्रायमरीली मेजर हे आनी कॉन्सोलेशन प्रायज म्हाका दिसता ह्या भितर ह्या कॅटेगरी भितर गोविंद गावडे हांकां आमी दिवपाक शकतात